सगळं पयस हाजीर जाल्या हांगासर. लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग, पयल्याच दिसा 14 तारखेर आय मेड माय स्टँड व्हेरी क्लियर दॅट पीपल शूड कम टू द पुलीस स्टेशन टू द दीस. मागीर वेन थिंग्स वर स्टील नॉट गेटिंग सॉल्व्ड, I took a meeting with the honorable minister, the Alex Siguera, who is in charge of sound and pollution, noise and pollution, both ताज्या अंडर. आणि ताज्या वांगडा he called. I'm really grateful to him for taking the meeting. आणि SP आसलो त्या मिटिंगेक, आमचो डेप्युटी कलेक्टर आसलो कबीर, जॉयंट मामलेदार कोरजुवेकर आसलो, मागीर साऊंड पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे सगळे डायरेक्टर आसले आणि आमचो मिनिस्टर आहे ना मी. सो एक कमिटी केल्या ताणें अंडर द हेड ऑफ डेप्युटी कलेक्टर, आणि डेप्युटी कलेक्टराचो नंबर परते दिता. ही सपोज टू डू सरप्रायज इन्स्पेक्शन्स हियर, आणि केसूय आयज हा दिसता म्हाका ते हायकोर्टान. ऑनलायन नॉयज मॉनिटरींग सिस्टम सगळ्या रेस्टॉरंटांनी घालूंक जाय. द ऑर्डर वील कम आउट टुडे इज द ऑर्डर इन द हायकोर्ट. आणि आत्तां सद्याक हांगा घातलेलो हा पुलीस स्टेशनाच्या वयर आणि हेलिपॅडा कडेन 2 घातलेले हा आमचे टू मॉनिटर द साऊंड, यू नो. एंड ईच ऑफ द रेस्टॉरंट्स, see, listen, let me tell you once again, Goa is a tourism state. Tourism is the backbone of our economy. And tourists येऊंकूच जाय. आणि tourist येऊन, it doesn't mean that these people just take us for granted. आखी रात म्युझिक चालू, 10 बंद जावपाचें आहा ते 10 चालू जाता आणि नेक्स्ट डे 10 बंद जाता. 10 PM चालू जाता आणि 10 AM बंद जाता. लोकांची स्पेशली द वागातोर एरिया, लोकांची धारां आणि झोनेला व्हायब्रेट जातात. यू अंडरस्टँड? सो माय रिक्वेस्ट टू एन की एज पर आर साऊंड दिस इज all these people have taken bar and restaurant license and they are running clubs there, parties. आमच्या लोकांक बार अँड रेस्टॉरंटाचे प्रॉब्लेम ना, पूण हे पार्ट्यो आणि फूल बँग सानबंद जाता ते एवरी नायट, ते प्रॉब्लेम हा. सो लास्ट इयरूच आमी तांकां सांगलेलें, बाबा इंडोर करात नाजाल्यार ते हेडफोन्स घालात, बट दर इज नथिंग. सो दिस टायम पीपल हॅव taken the right step. I again say that online monitoring system, I don't know how effective it will be. It should be effective. पण indoor करचे, कोणाक कोणाचे बिझनेसाचेर आड ना हांगा, कोणाचे बिझनेसाचेर आड ना. आमकां म्युझिक जायच, पूण ब्लास्ट नाका, म्युझिक जाय. मॅडम ती तुम्ही म्हणटा ती पॉलिसी हाडपाची गरज आसा पळय, इंडोर क्लब पॉलिसी आसूंकूच जाय न्हू. सगळ्या स्टेट, अरे मुंबय हा, दुसऱ्या सगळ्या स्टेटांनी हा, आणि आमचे ट्युरिस्ट स्टेट आहा जाल्यार कित्याक आसूंक फावना? आतां लोकांक सी, आय डोंट थिंक एनीबडी इज अगेन्स्ट म्युझिक विच इज गोईंग इंडोर. इट शूड बी साऊंड प्रूफ. म्हणल्यार भितर कितें चलता ते भायर आयकोंक येयना जाल्यार I don't think anybody will have any objection as long as the traffic over there also is being managed. Parking आसूंक जाय न्हू. खूंय म्हणटू खंयच्या रेस्टॉरंटान येता आणि लोकांच्या रस्त्यांचेर गाडयो पार्क जाता जाल्यार तेय प्रॉब्लेम जाता. सो इंडोर आसूंक जाय. आणि पार्किंग पंचायतीन पळोवंक जाय, when they are giving bar and restaurant, that there is enough parking for that bar and restaurant. मॅडम पंचायतीचो कितें रोल आसा? आता पंचायतीचो कितें रोल हा ते वचून तूं बाबा पंचायतीक विचार. मॅम, हांवें ते हॉटेलाचो फाउंडेशन स्टोन घातिल्लो आसा आनी तुमी डिमांड केल्लो आसा की शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या हे भुरग्यांक हे पयले हे दिवचे. या सी, आता हो जागो जो हा
तो 2016 लीज अग्रीमेंट सायन केल्लो आनी आतां 66 इयर्स एग्रीमेंट सायन केल्लो हांव. सो हो जागो कोमिंदाचो एंड प्रायवेट प्रॉपर्टीज दे वर टेकन बाय द गव्हर्मेंट टू डू समथींग गुड फॉर द पीपल ऑफ दीस एरिया. म्हणल्यार कसले तरी बरे प्रोजेक्ट हांगा येवपाक वीच वील बी ऑफ सम यूज फॉर द पीपल हियर. बट इन 2016 अग्रीमेंट वॉज सायन. तांकां कसले तरी हें मेळनासलें परमिशना म्हणून कोविड येयलें कितें येयलें. आयज तेंचें भूमी पुजन आहा. आय हॅव डिमांडेड दॅट माय पीपल एंड स्पेशली फ्रॉम अंजुना वागातर कायसुआ and my constituency should get first preference when they have qualification and experience. Secondly, हांवें तांकां सांगलें आहा, रिक्वेस्ट केल्लें आहा की आतां 3 वर्सांनी ते रेडी जातले. सो आमच्या भुरग्यांक ट्रेनिंग दियात म्हणून. ना जाल्यार कितें आमी पळयलां आमच्या भुरग्यांक कितें मेळटा ते वेटर, कोण रूम बॉय, कोण युटिलिटी. यू अंडरस्टँड द बिग पोझिशन HOD म्हणटा ते आमच्या भुरग्यांकूच मेळना. सो आत्तां HOD आमच्या भुरग्यांक जावंक जाय जाल्यार ट्रेनिंग दिवपाक पडटलें. सो आय हॅव कॉल्ड दॅट युवराज द बॉय हू मॅनेजीस ओवर हियर. फाल्यांच सकाळीं यो म्हणलें म्हाज्या घरा आनी कसले जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आहा ते हें कर. आनी तो रंजीत आसलो तो ताज्याचो हेड ताकाय सांगलां आमच्या भुरग्यांक ट्रेनिंग दी म्हणून. दीस वील गो ऑन. वी विल कीप यू इन द. मॅडम लास्ट एक क्वेश्चन. आता जन्माष्टमी येता पोस्टर लायल्यात मोरजे बीन पार्टी वाजयतात देवाच्या नांवान तेजे कशें कितें म्हणटात? बाबा मोरजे तूं तुज्या मोरजेचे MLA किचार आनी ते वचून तूं बाबा पंचायती किचार. मॅम आयज हॉटेलाचो फाउंडेशन स्टोन घातिल्लो आसा आनी तुमी डिमांड केल्लो आसा की शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या हे भुरग्यांक हे पयलें हे दिवचें. या सी आतां हो जागो जो आहा तो 2016 लीज अग्रीमेंट सायन केल्लो आनी आतां 66 इयर्स एग्रीमेंट सायन केल्लो हांव. सो हो जागो कोमिंदाचो एंड प्रायवेट प्रॉपर्टीज दे वर टेकन बाय द गव्हर्मेंट टू डू समथींग गुड फॉर द पीपल ऑफ दीस एरिया. म्हणल्यार कसले तरी बरे प्रोजेक्ट हांगा येवपाक वीच वील बी ऑफ सम यूज for the people here. But in 2016 agreement was signed. तांकां कसले तरी हें मेळनासलें परमिशना म्हणून कोविड येयलें कितें येयलें. आयज तेंचें भूमी पुजन आहा. आय हॅव डिमांडेड दॅट माय पीपल एंड स्पेशली फ्रॉम अंजुना वागातर कायसुआ and my constituency should get first preference when they have qualification and experience. सेकंडली हांवें तांकां सांगलें आहा, रिक्वेस्ट केल्लें आहा की आतां 3 वर्सांनी ते रेडी जातले. सो आमच्या भुरग्यांक ट्रेनिंग दियात म्हणून. ना जाल्यार कितें आमी पळयलां आमच्या भुरग्यांक कितें मेळटा ते वेटर, कोण रूम बॉय, कोण युटिलिटी. यू अंडरस्टँड द बिग पोझिशन HOD म्हणटा ते आमच्या भुरग्यांकूच मेळना. सो आत्तां HOD आमच्या भुरग्यांक जावंक जाय जाल्यार ट्रेनिंग दिवपाक पडटलें. So I have called that युवराज द बॉय हू मॅनेजीस ओवर हियर. फाल्यांच सकाळीं यो म्हणलें म्हाज्या घरा आनी कसले जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आहा ते हें कर. आनी तो रंजीत आसलो तो ताज्याचो हेड ताकाय सांगलां आमच्या भुरग्यांक ट्रेनिंग दी म्हणून. दीस वील गो ऑन. वी विल कीप यू इन द. मॅडम लास्ट एक क्वेश्चन. आता जन्माष्टमी येता पोस्टर लायल्यात मोरजे बीन पार्टी वाजयतात देवाच्या नांवान तेजे कशें कितें म्हणटात? बाबा मोरजे तूं तुज्या मोरजेचे MLA किचार आनी पार्टी सगळे एंटरटेनमेंट हेका येयलें. माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मॅडम एक क्वेश्चन आसलो की आमकां अंजुना नेवा इंचार्ज केन्ना मेळटलो आमकां? असेंब्ली जाताच इंचार्ज दिता म्हणून सांगला आनी कालूय हांव CMाक मेळवला रिगार्डींग दीस एंड सेड ही विल बी गिविंग अस सून. थँक्यू. ओके थँक्यू मॅडम.